ताकाच सगळो संवसारको नमस्कार फावो, कित्याक तो एकलोच खरो जीव देव. ताचेर नदर दवरून सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सुक्तीन बापा बरोबर आनी पवित्र आत्मे बरोबर आमी ताका खोल नमस्कार करू. Jesus, we adore you. May our lives before you. Jesus, we adore you in the most blessed sacrament. Jesus, we adore you. May our lives before you. Love you. Father, you sent your only Son for us. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत गोपून दिलो. तुका बापा आमी नमान करता. Father, we adore you. May our lives before you. We love you. Father, we adore you with your Son, Jesus. Father, we adore you. May our lives before you. We love you. बापा आनी पुता तावन निमचल्ल्या पवित्र आत्म्या, तुका आमचो नमस्कार. हो पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजू बरोबर बापा आनी पवित्र आत्म्या, संवसारको नमस्कार तुकाय फावो. Spirit, we adore you. May our lives before you. We love you. Holy Spirit, we adore you and we love you. Spirit, we adore you. May our lives before you. We love you. आनीक एक पावटी हो पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर आमचे नदर दवरून आमचे हात आमचे मुखार उक्ते करून आमची मान भागावन ताका नमस्कार करूया.
Luke 22, verse 14 to 20. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी ताचे सांगाती ताचे दोरमूर ताणें तांकां सांगलें, पोस्ट सोंसचे आदीं तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करून हांव उतरेकतालों. खरेंच तुमकां सांगता, ह्या पास्काची देवाच्या राज्यांत संपादनी जायसर हांव हें पास्क जेवण नव्यान करचो ना. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून म्हळें, हें घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. खरेंच तुमकां सांगता, देवाचें राज येसर दाकांच्या फळांचे ह्या फुडें हांव आनी पिवचो ना. आनी ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हळें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. सर्वेस्पराचें उतर. ही आज्ञा आमी जेजूच्या आमच्या मोदें आजीर करता. जेजू आमच्या मोदें आजीर जाता. ताणें काळवार दोंगरार एकदां मनशा कुळा पासत आपली कूड खुर्सार समोर पिल्ली आनीक रगत वारोवचें केलें. हो ताचो यत्न निर्फळ न्हय. ताच्या गायांक लागून आमी बरी जाल्या. ताच्या कश्ट मरणाक लागून आमकां सुटका फावो जाली. ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेतलीं आनीक आमकां सोडून मेळ्ळी. दर एका मिसाचे भेटेंत दिनवासनेचें महाप्रातोन म्हणटाना ताच्या पास्काच्या गुटाचो आमी भोगतीन उगडास करता. आमी तिसऱ्या दिनवासनेच्या महाप्रार्थनांत म्हणटा, बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलोल्या कश्ट मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपणाचो आनीक स्वर्गार चोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. वय, आमचे सोडवणे पासत जेजून कितें केलां ताचो आमी मोगान उगडास करता. ह्या पास्काच्या गुटाची तेंगशी म्हणल्यार जेजूचे कश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण. हे वरवीं जेजून आमची सोडवण केली. कशें आमी हें विसरूंक जायत? आख्खो सोडवणेचो इतिहास आमी पळयत जाल्यार सवकास देवाची येवजण उगडापी जाल्ली आमी पळयता. लांब दीक आमचे सोडवणेचो इतिहास.
संवसाराचे रचणेक तो सुरू जाता. जेजूच्या पास्काच्या गुटांत तो तेंगशेर पावता आनी जेजू सगल्या दोबाज्यान परत येतलो तेन्ना तो शेवटाक पावतलो. दर एके जिविताचे घडयेक आमी पवित्र त्रित्वेन केल्ल्या सगल्या बरेपणाचो मोगान उगडास करूंक गरज. इतलेंच न्हय, आमी तांचे खेरीत काळजाचे खोलायेक थावन त्रिएक देवाचे उपकार आटोवंक फावो. ह्या वेळार तोच जेजू परम संस्कारांत आमचे मुखार आसा. ताकाच सांगाता घेवन इल्लो वेळ ओगीच रावन देवान आमचे पासत कितें केलां ताचो आमी भोक्तीपणी उगडास करुया. एका एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. बाप बापा सोबीत सुंदर संवसार रचून तो जिनसोवार झाडां पेडांनी सावजा मोनजातींनी बोल्लाय देखून बापा
सगल्या रोजना मोदें तुवें मनशाक तुज्या सारक्याचो रोजनाय देखून आमकां तुवें जिवीत दिलाय आनी मोगान आमची राखण कोत्ताय देखून आमकां आमचे फामिलीचे वांगडी फावो केल्याय देखून ओतवेक वाटेन आमचो परामोस करूंक आजून पासून तूं आमकां बरे यादनीक फावो करताय देखून आमकां आमचें शिकोप करूंक बऱ्यो शाळा आनी कॉलेजी फावो केल्याय देखून आमची कुटुंबां मोगाची आनी समजिकायेची केल्याय देखून जिविताच्या दर एका पावलार संस्कारा वरवीं तूं आमकां कृपेन बोदताय देखून मिसाचे भेटेंतल्यान तुज्या पुताक जेजू तूं आमकां दिताय देखून
उतरान तूं आमकां जिविताची वाट दाखयताय देखून. सोबार देण्यांनी आमकां भरून समाज नुसरूंक तूं आमकां पाठयताय देखून. आमच्या कश्टांत पिडेंत आनी तरेतरेच्या वायटांत तूं आमकां कृपेन भरताय, मोगान भरताय आनी आमचो भावार्थ वाडयताय देखून. परदेसांत आनी दर्याच्या पोटांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणांक राखताय आनी सांबाळताय देखून. मनीस कशी चुकता तेन्ना एकामेकाक बोगसूंक आमी फुडें सरता देखून. जेजूची तूस कोणाच्यानूय व्हडल्या ताळ्यान करूंक येता. नमस्कार तुका आयच्या दिसा लागून सगले आमचे लागीं घडलां तितले तुजी आज्ञा आर्गां तुका बाबा. मंगळा जेजू जो दिसा तुज्या पांयाशी येवन तुज्या बलिदानान आमी वांटो घेवन ह्या चवथोर आयकून आमचें जिवीत बदलूंक तूं आमकां कृपा दिक जाय देखून. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.
You gave Judas so many opportunities to change himself. He was from your inner circle of the apostles. He did not leave you like the others. He was with you. You tried to change him. You knew he was plotting against you. Help us to change our lives. Help us not to plot against the other, to change and reform ourselves. Help us, Lord, at least now. देवा आमचे सगळे केल्ल्या सगळ्या बरेपणांचो आमी अपुरबायेन उगडास केला आनी ताका दिनवासला. आमी ताका दिनवासून केन्नाच सोंपोवंक जावचें ना. ताच्या बरेपणाचो आमच्यान केन्नाच ताग घेवंक जावचो ना. ह्या वेळार आमचे ताळे एक करून आनी ताजे उपकार आठोवन गीत करुया. तुजे उपकार दुनियाक कशे वाडयतल्या E12. देवान आमचे पासत केल्ल्या सगळ्याचो मोगान उगडास काडल्यारूच पुरोना. हो उगडास जिवितांत फळादीक जावंक जाय. ताणें जिखून घेतलोली सोडवण आमी आपणावंक समजनात सोडवण हाडून आमी वावरूंक गरज. ताजें बरेंपण आपणावून आमी बरीं जावंक फावो.
तो एच करून ताचोच आदार मागून आमची थोडी मागणी ताज्या फुड्यान दवरूया. एका एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू, तुजो मोगान उगडास करून आमकां मोगान जियोंक कुरपा दी. म्हणुया, जेजू, तुजो मोगान उगडास करून आमकां मोगान जियोंक कुरपा दी. देवान आमकां मोगान आपल्या सारक्यांची रचल्यांत. आमी दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत देवा सारकी जावन वागरूंक देवाचो आदार मागुया. जबाब: जेजू, तुजो मोगान उगडास करून आमकां मोगान जियोंक कुरपा दी. देवान आपल्या प्रजेचो सदांच मोग केलो. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या घरच्यांचो तसोच सोयऱ्या दायऱ्यांचो मोग करून आमकां कुरपा मागुया. जबाब: जेजू, तुजो मोगान उगडास करून आमकां मोगान जियोंक कुरपा दी. देव पोचे सोबेन सदांच विस्वाशी रावलो. आमी सगल्यांनी आनी एके केरीत भाशेन घोव बायलांनी एकामेकाक विस्वाशी रावून आनी सगल्या अविस्वाशीपणां आड आमी सदांच झुजून देवाचो आदार मागुया. जबाब: जेजू, तुजो मोगान उगडास करून आमकां मोगान जियोंक कुरपा दी. देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो आनी जेजून आमचे खातीर आपणाकूच आमचे खातीर खुरसार केलावन दिलो. आमच्या जिवितांत जेजू खातीर आमी जिवंक आनी वेळ पडल्यार भावार्थाक गोवाय दिवंक आमचो जीव लेगून आमी रिस्कांत घालूंक तयार आसूंक आमकां आदार मागुया. जबाब: जेजू, तुजो मोगान उगडास करून आमकां मोगान जियोंक कुरपा दी. देव आपल्या उतरांतल्यान आपलो संदेश आमकां उक्तो करता. देवाचें उतर नेमान वाचूंक आनी त्या प्रमाणे जिवीत माडून हाडूंक कुरपा मागुया. आनी तुमगेली कितें कसली मागणी आसा जाल्यार हे वेळार तुमी करूंक जाता. जोणे घेवन
Lord Jesus, in the name of religion, people all over the world fight and cause unrest, suffering, pain. Give us your grace to understand your word and your ways of peace, love, most important, love, your commandment to love your neighbor as yourself. Give us your grace, Lord, to follow your commandments, to bring peace. Let there be peace in the Middle East. Open the minds of the leaders to think for the good of the people and not out of greed. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. जेजू ह्या वेळार आमच्या पाप सागो पासत मागता ताका बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण तेचे सगल्या भिस्मा पासत पाद्री पासत माद्री पासत मागता तांकांय पवित्र आत्म्याची कृपा सुचोवणी दी म्हूण तांच्या अस्कोतकायेच्या वेळार तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण पवित्र आत्म्याचे आनी तेणी जेजू क्रिस्ताच्या वावरान ताच्या मळान अदीक आनी अदीक फळादीक जावंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. जेजूस हे आतां थोडे निमाणे दीस आमचे कश्टाचेर नियाळ कोत्ताना तुज्या कश्टाचेर आमकां नियाळ कोत्ताना आमकां कृपा दी जेजूस आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमकांच आमच्या भितर नियाळ करूंक आनीक प्राचीत करूंक थोडे दीस उरल्यात निमाण्या शुक्राराक जेन्ना आमी जेजूचे कश्टाचें मरण संबोरपितलो तेन्ना आमकां एक सुयेक दी जेजूच्या कश्टाचेर नियाळ करूंक आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक न्हवसरून
एक नवें जिवीत पास्काचे काळार आमकां जिवंक तुजेच कृपेन आमकां बरो म्हूण मागता.
R35, page 194. R35. प्रार्थुया देवा एका अजबाच्या संस्कारांत तुवें आमकां जे कश्टां मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तुजे मासा रोगताचे पयत गुटाची भक्ती करूंक आनी अवरी तांबन आसाक सवळींचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तुजो जेत राजभूत चलयताय सासनाच्या सासनान सदोय जावं देव सदोय जावं देवाचें भोव पवित्र नांव सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदोय जावं जेचें नांव सदोय जावं जेचें भोव पवित्र काळीज सदोय जावं जेचें भोव मोलीक रगत सदोय जावं जेजू पवित्र साक्रामेंता आल्तरा वेल्या सदोय जावं देव आत्मो सांत बुजवणार सदोय जावं देवाची माय बाबा घेवन तांकवार मारिया सदोय जावं मारेचो पवित्र आनी कोतावें गोर संभव सदोय जावं मारेचे अनवंत कुडी आत्मे सर्गार व्हरोन सदोय जावं मारेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदोय जावं बागेवन झुजे मारेचो भोव निर्मळ पोती सदोय जावं देवताचे बडव्यान भोगता ताय
Part 10, page 179.